25 केलं 10 का 12 केले पहिले एक दीस केले कन्सिडर हे करून नाही 10 का 12 किती झाला सो तुम्ही त्यांना सांगला व्यक्तीस नोटीस बाद दिला वो किती सांगला ऑलरेडी सगळं दिलं ओके आणि त्यांचे कन्स्ट्रक्शनाच्या बद्दल त्यांना किती सांगला त्यांना सगळ्यांक आम्ही लेटर केला की स्टेबिलिटी तुम्ही हाडा अशें अनलेस अँड अंटील दे गॉट स्टेबिलिटी वी कॅनॉट टेक एनी डिसिजन अनेक विषय त्या एजीपीडीएचो नुस्त्याचो बेतो खूप रिझॉल्व केला आम्ही किती किती सांगला वी आर आस्क्ड पीडीए टू गिव अ सेग्रिगेटेड गार्बेज मडगांव म्युनिसिपालिटी अख्खी मडगांव ज्युडिशनाचे गार्बेज कलेक्ट करता डेली करता पूण आमी जे गार्बेज ज्या प्लांटार धाडटा आमची गाडी एक प्लास्टीक बॅग असल्या प्लांट घेना सो आमकां डोर टू डोर आनी खंयची गार्बेज मार्केटाची गार्बेज जावं खंयच्याय आमकां सेग्रिगेटेड धाडटा वी हॅव रिक्वेस्टेड एजीपीडीए टू गिव अ सेग्रिगेटेड गार्बेज आनी सीएम ऑल्सो टोल्ड देम टू गिव अ सेग्रिगेटेड पण आनी एक तुम्ही पळयला ते एजीपीडीए मार्केटा पळय ते नुस्तें बा कशें रस्त्यार मार्केट फिश प्लास्टीक पळय गार्बेज क्रिएट आमी मरे गार्बेजचेर चड खरें म्हळ्यार उलोवप न्ही प्रेसांनी चड क्वेश्चनी आसा विचारप ते कितें तूं गार्बेज क्रिएट कोण करता गार्बेज क्रिएट मडगांवचेच लोक न्हू ते सगळे अख्खी गोंयचे लोक अख्खी हिंदुस्थानाचे लोक करता आमीच गार्बेज क्रिएट करता आनी आमीच गार्बेजचेर उलयता हे म्हाका अजुनूय पटना कितें म्हणटा मडगांव नुस्त्याचें सेपरेट करता भाजयेचें सेपरेट करता फक्त पयर जें हें जालें सेग्रिगेट गार्बेज आशिल्ली फोटो पयला तूं दाखय रे एमी फोटो दाखय तूं फोटो समज तूं पळय जाल्यार तुका कळटलें म्युनिसिपालिटी कित्याक गार्बेज करना ती सो लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जाल्यार हांवें करूं उपकारना हें कोण उडयता तांचें मग किती डिस्कशन किती झालं गार्बेजीचे संबंधित गार्बेजचे जे पडे सेग्रिगेट सीएमान क्लियर सांगला गार्बेज सेग्रिगेट करून तांकां दिया सेग्रिगेट करून दिली की म्युनिसिपालिटीची ड्युटी ती व्हरपाची म्युनिसिपालिटी व्हरता म्युनिसिपालिटी जाल्यार आमी व्हरता फक्त आमकां ते सेग्रिगेट करून जाय सेग्रिगेशन हे कित्याक जाय तांचे लेबर ते मदीं करताले ते मदीं 3 दीस 4 दीस प्रॉब्लेम जालो कितले ते व्हरताले न्ही ते कितले तेंप जालो व्हरताले मदीं 3-4 दीस तांचे कॉन्ट्रॅक्टरान जो पळय तो कलेक्ट करता ताणें कितें सेग्रिगेट केलें ना म्हणून तांकां तें व्हरपाक डिफिकल्ट जालो व्हरना जाल्यार प्रॉब्लेम जालो सोल्युशन कितें सोल्युशन म्हणजे सेग्रिगेट करप न्ही आतां आमी आतां मडगांव हावस टू हावस गार्बेज कलेक्ट करता सगळें सेग्रिगेट करून दिता लोक आता तो नुस्तें बाजार पडला थंयसर सुद्दां खूब हळशीक आसता नुस्त्याचे हितून कचरो आसता ते म्हजे जुडिशनाक चेअरमॅन मेंबर सेक्रेटरी मी तांकां विचारा हांव ह्या मार्केटाक कितें हांव ती एक्टीव आसता मातसो आमचे लोक येता नुस्तें घेवपाक सो दीस डे वी हॅव सीन लॉट ऑफ जनता दरबार बाय विजय सरदेसाय कितें इम्पॅक्ट जावं शकता तुमकां कोण कोणाक जाय तो दरबार करपाक शकता कोण कोणाक हाडपाक शकना फाल्यां म्हाका जाय जाल्यार हांव करतलो ताका जाय जाल्यार तो करता तर कितें इम्पॅक्ट जावं शकता माडगांव तुमचे सर ही खंय तरी इलेक्शनाची तयारी कशी दिसना लागीं पावलें इलेक्शन कोण कोणाक हाडप हांव सांगलें मरे 100 फावटी कोण कोणाक हाडपाक शकना सगळ्यांक अधिकार आसा आपले नशीब अजमावपाचें अल्टिमेटली प्रोजेक्ट एमएमसी तयारी कशी आहे तुमची तसो तुमकां इम्पॅक्ट जावं शकता अशें कितें वेळ आहा मरे ओके सर